शेनवारा फातोडेर 4 ते 4:30च्या सुमाराक काकोडे कुडचडे उद्देगीक वस्तुगीत आशिल्ल्या गौरी पॅकेजिंग ह्या कारखान्याक अचकीत उजान पेट घेतलो। प्राथमीक अदमासा प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचे कळटा। अचकीत लागिल्ल्या ह्या उज्यात गौरी पॅकेजिंगाच्या कारखान्यात आशिल्ल्या सगळ्या सामानाची लासून गोबर जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दामोदर जामोलीकार हांणी दिली। किती आशिल्लें हांगा? सगळें मिशनरी सगळें सगळें पेपर बी तळात। तुम्ही काम करता हांगा? कितलेशे वर्कर्स काम करता हांगा? हांगा वर्कर आसा 35 सगळी टोटल आणि बाकी लेडीज बी? लेडीज सगळी धरून। ओके, आता हे कितल्यांक सुमार लागलो म्हणून आयकलां? आता रातची ड्युटेर कोण आसता हांगा? ना रातचे कोण आसा आणि वॉचमॅन बी कोण आसता? आता तुम्ही कितले आयले हांगा? आमी 3:30 4 मारले 4 मारले। तुम्ही खंय लागींच रावता? हय आमी आतां शिवाजी सरकारा कडेन आसा बेगाची चडशे हांगा जावन हांव काकोडे रावता हांगा सावड्डे रावता। आता ह्या कितें आशिल्लें भितर जळोन गेलें तें? सगळे बॉक्सांनी जावन गेले आगी आणि मशिनरी मशिनरी सगळें ऑफिसां धरून सगळें ऑफिस न्यू केलं न्ही। आज 4 जावन 32 मिनटांनी 4:32 आमकां एक कॉल आयलें कुडचरेम फायटेशन की गौरी पॅकेजिंग फॅक्टरीक उजो पडिल्लो आसा। इमिडिएटली आमचो जो कुडचरेचो क्रू आसा तेणी सगळे टर्न आवट केलो आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की फायर जी आसा ती बरी मेजर आसा। त्या कारणान आमी इमिडिएट आमचो सेकेंड टर्न आवट कुडचडेचो आपयलो। तेजे नंतर आमकां रिइन्फोर्समेंटाक कुंकळे मडगांव आनी फोंडा ह्या 3 कडल्यान आमी गाडयोय आपयल्यो। सो आमचो फायर फायटींग प्रोसेस चालू आशिल्लो। अरावंड 5:15 5:20 सुमार फायर जो आसा कंट्रोलाक आयिल्लो आसा आनी आतां आमी तो टोटल एक्सटिंग्विशींग करपाचो चालू आसा। उजो जो पेटिल्लो आसा इट इज अ कोरोगेटेड मटेरियल जे बॉक्सिंगाक यूज करता ते रोलर आसात, पेपर आसा, अशे काही जो स्टॉक आसा तो खूब चड प्रमाणान आशिल्ल्या कारणान उजो जो आसा तो खूब मोठो जालो आनी अगेन तो उजो जो आसा तो कॅपिंग जालो तो तेजे वयर पेपर पडिल्ल्या कारणान आमकां एक्सटिंग्विशींग करपाक खूब टायम गेल्लो। आता टोटली किती डॅमेज जाला हांगा? तेजी डॅमेज जी आसा तेजी मशिनरी ज्यो आसा थोड्यो ऑटोमेटेड आसा, थोड्यो सेमी ऑटोमेटेड आसा, कोरोगेटेड बॉक्सीस, तेजे बरोबर इलेक्ट्रिकल पॅनल्स आसा आनी काही तेजे ऑफिस सामान आसा तेजे बरोबर कॉम्प्युटर सिस्टम आसा। हे सगळें जे आसा ते जळून गेल्लें आसा। कितलीशे तुमकां कितें सांगला अदमास कितलीशे लुकसाण जालां? ना अजून आमकां एस्टिमेटेड लॉस कळना कारण टोटल एक्सटिंग्विशींग जावना। टोटल एक्सटिंग्विशींग जातकीरच मागीर मुखार कितें तें पळोवपाक मेळटलें। आणि कोण आशिल्ले ड्युटेर काय फक्त हेच डॅमेज जाल्ले मटेरियल डॅमेज? कॅज्युलिटीज हांगा कांय डॅमेज ना। आमी प्रिलिमिनरी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा सेक्युरिटी पर्सन ना। सो त्या लागून जो ऑपोजीट फॅक्टरी आसा तेजे सेक्युरिटीन जेन्ना पळयलें की फायर जाला तेणें मागीर हांगचे कंपनीक कॉन्टॅक्ट केलो, तेच्या नंतर फायराक कॉन्टॅक्ट केलो। ह्या कारणान टायम चड गेल्लो आसा आनी त्या लागून उजो जो आसा तो चड मोठो जावपाचो जालो। पूण इमिडिएटली एक मल्टिपल जी आमची हें आसा स्टेशनां आसा अंडर दी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर आमचे सर आनी आमचे डेप्युटी डायरेक्टर हेंच्या डायरेक्टरान सकल आमी तो उजो जो आसा तो कंट्रोलाक हाडिल्लो आसा। आता तुम्ही फक्त कुडचडेचे फायर ब्रिज आशिल्ले काय बाकीचे आनी कोण येयले सपोर्टाक? आमच्या बरोबर आमचे कुडचड्याच्या बरोबर कुंकळे मडगांव फोंडा आनी जे हे आसा स्टेशनां आसा तेणे आमकां सपोर्ट केलो। अकस्मात शॉर्ट सर्किटान जाल्ले टोटली हांव जळून गेल्ले आसा। हांगा काल सकाळी 4 पासून कुडचडे फायर स्टेशन फोंडा तशी कुंकळेची फायर ब्रिगेड टीम येवन हांगा तरी पूण तुमी पळयतात हांगा अजून उजो आसा ते मशिनरी आसा ही पॅकिंग आयची तशीच एशियन पेंट तशी वेगवेगळी पॅकिंग करता ती सगळी बॉक्सां तशी लासून गेल्ली आसा आनी पावोवपाक अजून सुद्दां तरी कमी पडना। तेजी वर्कर्स आसा ते आतां प्रयत्न करता पावोवपाचे पूण हांगा टोटली ही इंडस्ट्री ती टोटली लासून जाळून गेल्ली आसा। हांव काकोडा कुडचडेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर